महिला काँग्रेस म्हणटा विजय सरदेसाईन मागची जाहीर माफी, केलो निषेध तरणाट्यांक शस्त्रां दिवपाच्या विधानाचो। भाजपान लोकां मुखार दवरलो बाबूश मोन्सेराताचो गुन्यांवकारी रेकॉर्ड, तुमी वेचून दितले गुन्यांवकाराक, पणजेकारांक विचारलो प्रश्न। लेविटा मास्कारेनसाक मारली, कोंकळेच्या नगराध्यक्ष पदावेल्यान भायर, काँग्रेस आनी भाजपान केली नवी युती एका अपक्षाक घेवन। गोंय विद्यापीठान घडोवन हाडली अभिनव जात्रा, कला फांटो घेवन पदवी मेळयिल्ल्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवपाचो मेळ, कितल्योश्योच कंपन्यो सोडल्यो मुखार। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी, तुमी पळयता गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी आनी गोंयचो उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाईन जाहीर माफी मागची अशी मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या। गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर आमी आमच्या पक्षाच्या तरणाट्यांक शस्त्रां दितले ह्या ताच्या वादग्रस्त विधाना खातीर गोवा फॉरवर्डाच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण करतना विजयान हे विधान केल्ले। बुधवारा सांजे विजयान पणजेच्या कार्यालयाचे उक्तावण करतकीर हे विधान केल्ले। संदर्भ आशिल्लो तो गोंयकारांक गोंयांत नोकऱ्यो मेळनात ताचो आनी ते खातीर गोंय विद्यापीठ आनी सरकारी आस्थापनाय कोंकणी आनी राबेत्याच्यो अटी सदळ करता ताचो। गोंयच्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर आमी आमच्या युवा फाट्यांतल्या तरणाट्यांक वेळ पडल्यार शस्त्रां दितले अशें ताणें सांगिल्लें। यूथ विंगान जे डोमिसायलाचो इश्यू घेतला, डोमिसायलाचो इश्यू म्हजो जाल्यार असो स्टँड आहा की मुख्यमंत्र्यान हाजेर सारके स्ट्रिक्ट विचार करचो पडतो की नॉन जे कितें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफाकूय तेणी डोमिसायल जी डायल्यूट केल्या, ही खंयच्याच युनिव्हर्सिटीनूच न्ही, सरकारी डिपार्टमेंटान पसून थंय जाल्ली आहा जाल्यार सगळें रिवर्स करूंक जाय। ही हॅज टू रिव्यू एवरीथिंग। डोमिसायल हॅज टू बी कंपल्सरी, गोवा हॅज टू बी फॉर गोवन्स, आनी हें जर जायना जाल्यार वी वील गो एट एनी लेंथ्स टू प्रोटेक्ट दीस, एनी लेंथ्स। आय एम सेयिंग दीस व्हेरी क्लियरली। गोंयकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक आमी खंयी वचपाक तयार आहा आनी हें जावपाकूच जाय। आनी जर आमच्या सरकारानूय जर चूक केला जाल्यार आमी यूथ आमचे जे गोवा यूथ फॉरवर्ड आहा तांकां वी वील बॅक देम फुल्ली, वी वील वेपनायज देम। आय एम गोइंग कंट्रोवर्शियली टू से दीस that we will weaponize them to see that गोंयकारपण is protected। पूण हे हिंसक स्वरूपाचे विधान महिला काँग्रेसीक निखालस मान्य ना। तांची राष्ट्रीय सरचिटणीस अप्सरा रेड्डी गोंया आयल्या, तिणे ह्या विधाना खातीर विजयान माफी मागची अशी मागणी केल्या। विजय सरदेसाई says will weaponize the youth। आपको सोचना चाहिए कि अगर युवा के हाथ में ये वेपन्स पकड़ा देंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं, किसको गोली मारना चाह रहे हैं, ये तो बिल्कुल कंडेमेबल है। इसके ऊपर विजय सरदेसाई जी डेफिनेटली हैज टू अपोलोजाइज। 100% यहाँ पे भी वही ट्रेंड है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है। और ऑल्सो व्हेन आई सी द डिस्कोर्स ऑफ लोकल पार्टीज, आज मैंने विजय सरदेसाई जी की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो युवाओं के हाथ में वेपन्स देना चाहते हैं। उनका स्टेटमेंट यह है कि वी विल वेपनाइज द यूथ टू प्रोटेक्ट गोवा। ये बिल्कुल गोवा की पॉलिसी के अगेंस्ट है। गोवा इज अबाउट टुगेदरनेस, गोवा इज अबाउट लव, गोवा इज अबाउट people. In a democracy, I think Goa is celebrated for its culture of peace-loving culture, of welcoming culture, of the tourism is so large here. When a leader in Goa makes a statement like that, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, यहाँ पे कांग्रेस को आना चाहिए, बिकॉज इस तरह के स्टेटमेंट्स ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि एक फियर वाला माहौल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लीडर्स ट्राई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट्स, ईडी सब नरेंद्र मोदी के इंटरनल डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। जैसे कि कोई कंप्लेंट देता है कि इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेट किया है, चाहे वो अमित शाह जी की रैली हो या मोदी जी की रैली हो, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा इलेक्शन कमीशन को टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन, बिकॉज द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट टेकिंग एक्शन। So 100% I think Mr. Babush Montserrat will also push for women's reservation and women's empowerment। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया। पणजे पोटवेंचणुकेक लागून आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण तेंगशेर पावला। गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराक तुमी वेचून हाडटले, भाजपान पणजेकारांक विचारला। बाबुशाच्या विरोधकान ताच्या जाहीरनाम्यावेल्यान ताचेर टिका केल्या। भाजपाचो उपाध्यक्ष दामू नायकान मंगळारा काँग्रेसीचेर फोग काडलो। पणजे खातीर नितळ प्रतिमेचो उमेदवार दिवपाक काँग्रेसीक अपयस आयल्याचो आरोप करून भाजपान बाबूश मोन्सेराताचो उल्लेख गुन्यांवकार म्हणून केला। पणजेकारांचो कौल हो एक सभ्य, त्याच बरोबर डेव्हलपमेंट करपाच्या खातीर आशिल्ले आमच्या भारतीय जनता पार्टीक, त्याच बरोबर सिद्धार्थ कुंकळकाराक आसतलो हातूंत कांयच शंका ना। त्या ऑपोजीट कॅन्डिडेटान आपले
जे कितें कारनामे आसात, जी कितें रॅकेट्स आनी ताजेर जे कितें सगळे आरोप आनी ज्यो केसीस आसा त्यो केसीस ह्यो लोकां मुखार हाडपाच्यो गरज आसा. सभ्य चारित्र्य आनी त्याच बरोबर सालसवृत्ती फक्त लोकांक दाखोवन उपकारना, ती फक्त कागदार न्ही, ती लोकां कडेन वचपाक जाय की आपूण कितें आसा तोय लोकांक कळपाक जाय. नॉमिनेशन पेपर ज्या दिसा फायल करता आनी तो विड्रॉवलाची तारीख जाली त्या तारखे पासून इलेक्शनाचो प्रचार ज्या दीस सोंपता तो पर्यंत आपल्याचेर कितें कितें आरोप आसात तितले आरोप जे आसात ते आरोप वृत्तपत्रांतल्यान 3 फावटी मोठे जायरात दिवन लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर ज्या कॅन्डिडेटाक ज्या पार्टीन पुरस्कृत केल्लो आसा, स्पॉन्सर्ड केल्लो आसा, ज्या पार्टीन ताका तिकेट दिल्ली आसा, काँग्रेस पार्टीन, त्या काँग्रेस पार्टीनी बीन परत पेपरार घालचे. ताचे खातीर फॉर्मॅट आसा, C1, C2, C3 असो जो फॉर्मॅट आसा त्या फॉर्मॅटानूच घालचे म्हणून. अजून पासून काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटान आनी त्याच बरोबर काँग्रेस पार्टीन हे लोकां मुखार हाडूना. ह्यो केसीस उमेदवारान लोकां मुखार सांगपाक जाय की आपूण हें करतलो तें करतलो, त्याच बरोबर म्हजेर होय आरोप आसा म्हणून. आनी म्हजी अध्यक्षा कडेन आनी तशेंच कॅन्डिडेटा कडेन मागणी आसा, तांच्यांनी 17 तारीख म्हणजे 5 प्रचार बंद जाता ताजे पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली तांच्यांनी पेपरार घालच्यो, जायराती दिवन घालच्यो आनी लोकांक अवेर करचें की आमचो कॅन्डिडेट म्हणजे काँग्रेस पार्टी तांचो कॅन्डिडेट हो खंयचे खंयचे गुन्यांन आनी खंयचे खंयचे आरोपपत्रां भितर आसतो. आनी कॅन्डिडेटांनी घालच्यो आनी लोकांक पणजेकारांकच न्ही सगळ्या गोंयकारांकी बीन कळचें की हे गुन्हे आसात, हे गुन्हे बारीक न्ही. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कुंकळी पालिकेची नगराध्यक्ष लेविटा मास्कारेनस हिचे आड अविश्वास थाराव पास केला. पालिका मंडळान आपयल्ले खासा बसकेक 10 नगरसेवक हजर आशिल्ले. तातूंतल्या 8 नगरसेवकांनी अविश्वास थारावाच्या बाजून मतदान केलें. दोगांनी अविश्वासाक विरोध केलो जाल्यार 2 जाण गैरहजर आशिल्ले. कुंकळे पालिका मंडळ 12 नगरसेवकांचे काणकोणचे उपजिल्लो अधिकारी सगुण वेळीप निर्वाचन अधिकारी म्हणून ह्या वेळार हजर आशिल्ले. We have given the opportunities to all the councillors to discuss on the issues, and out of 12, 10 were present for the motion. So after discussions, I have put the motion for vote, and accordingly 8 of the councillors has raised their hands and shown the in favor of the motion. Accordingly, the motion which was moved by the 8 of the councillors against the chairperson for not taking into considerations for them and also for failed to do the developmental work has been passed. नगराध्यक्ष पद बायले खातीर आरक्षीत आसा. नगरसेवक एंजिला लुईस पैंगीणकराचें नांव नगराध्यक्ष पदा खातीर सुचयलां अशें उपनगराध्यक्ष विदेश देसायान सांगलें. आमी 8 कावन्सिलर युनायटेड येवन मोशन हाडलो आसा आनीक सो फार 3.5 वर्स जालीं कुंकळे म्युनिसिपालिटी कांयच डेवलपमेंट जालें ना. आनी आतां जे 1.5 वर्स जे फुडें उरलां तेतूंत आमी मॅक्झिमम डेवलपमेंट आमी करतले, हातूंत कसलोच दुबाव ना. आनीक त्या डायरेक्शनान आमी काम करपाक लागलाय. हांवें म्हगेलो एक्स VCP बाब मारियो मोरायस आनी एक्स CP बाय पॉलिटा कार्नेरो हांकांय बी सांगलां की दीस ग्रूप वी रिक्वायर्ड टू बी युनायटेड. आनीक दो गव्हर्मेंट आमचे वाटेन आसा आनीक गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन जे पॅनल आमी फॉर्म केला कुंकळकारांतलें पॅनल, त्या पॅनलाच्या आदारान आमी गव्हर्मेंटा बरोबर वचोन उरलेलीं डेवलपमेंटल जीं कामां आसात तीं बेगोबेग आमी कंप्लीट करतले. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मडगांव पालिकेच्या कारभाराचेर साश्टीकार बेजार आसात. जल्म आनी मृत्यू प्रमाणपत्र घेवपाकय लोकांक लायनीन उबें रावचें पडटा. ह्या प्रमाणपत्राक अर्ज करपाकच लोकांक 4 ते 5 वरां लायनीन उबें रावचें पडटा. उपरांत दुसऱ्या दिसा परतून फावट मारून ती ताब्यात घेवची पडटा. ही लायन पळयात. ज्येष्ठ नागरिकां बरोबरच कांय बायल्यो लेगीत आपल्या भुरग्यांक कुशीक दवरून लायनीत उबे रावल्यात. अपुरो कर्मचारी वर्ग हे हाचे फाटले मुख्य कारण. पालिकेच्या ह्या वेळ काडू धोरणांक लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा.
we are waiting in the queue. But there's only one person working here. The queue is long and people have to wait from morning. We have children at home. Absolutely correct. We are standing in a queue wasting a lot of time. We don't get in the same day. Yeah, we get the next day. In the beginning, the government had said, if you give it the morning, you get it in the evening. But when you collect in the evening, we are not getting it. We get it the next day evening. See the line over here, and unfortunately, these guys just take their own sweet time. This is my second visit over here, and their information also is not given is correct. Please, and even if you see them type, they type at a very slow pace. एकूच काउंटराचेर हे बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू जाता आनी दुसरें काउंटर फिडिंगा यूज हें केला आतां फाटले मार्च पासून न्यू बर्थ जावन ते हें फिडिंग जावना इलेक्शन ड्युटी म्हणटाले सो ते फिडिंग ना जाल्ले कारणान लोकांनी बर्थ सर्टिफिकेट न्यू सर्टिफिकेट इश्यू जायनाशिल्लो कॅथलीक जे आसता तांकां बॅप्टिजमाक बर्थ सर्टिफिकेट जाय पडटा सो हें फिडिंग जालें ना कारणान तांकां बॅप्टिजम डेट फिक्स करूंक मेळटा आनी आतां एक काउंटर फिडिंगाक घातला आनी एक काउंटर इश्यू करता सो ताका लागून ही लायन व्हडली जाल्या सो एक्स्ट्रा हँड दिवन फिडिंग सेपरेटली करून हे दोनूय काउंटर चलोवपा जाय सांगपा म्हणल्यार पूण हें लक्ष घालना तांकां सो आमची मागणी की कावन्सिलान हेजेर मातशें लक्ष घालपाचें आनी एक्स्ट्रा काउंटर दवरपाचें बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करपाक मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. गोंया भायर नोकरी करपाची संद मेळ्यार ती सोडनाकात. गोंय विद्यापीठाचो उपकुलगुरू वरुण साहनीन विद्यार्थ्यांक सल्लो दिला. भायर वचून नोकरी केल्यार विद्यार्थ्यांच्या अणभवात भर पडटली अशेंय ताचें म्हणणें. बुधवारा आयोजित केल्ल्या नोकर भरती मेळाव्यात साहनी उलयताले. ह्या नोकर भरती मेळाव्या खातीर 450 विद्यार्थ्यांनी ऑनलायन अर्ज केल्ले. गोंय तशेंच गोंया भायल्या कंपन्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. गोंय विद्यापीठान गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्साच्या जोडपालवान ह्या मेळाव्याचे आयोजन केल्ले. We obviously think it's extremely important to build the connective tissue between the world of learning and the world of work. The purpose obviously is to have an interaction to judge suitability. So, don't be disheartened if a company you've set your heart on finally doesn't pick you up. They may have very specific needs of their own. The point is to be in the game. You can't win the game until you are in it. So, I really do congratulate the students who've taken the effort to register and to come here. Goans have a great history of being adventurous and outgoing. So in case a company chooses you to work in Pune or Mumbai, don't say no because you love Goa so much. Be willing to go out for a few years, gain valuable experience, see how things are done in other locations, and then of course come back and contribute to Goa. Placement fair of Goa University for the year 2019, we have registered about 450 students online. We had a system of online registration, and these students were from different streams: arts, science, commerce, BBA, BCA, engineering and pharmacy backgrounds. So this has been a very hassle-free environment because generally for interviews you don't have such coordinated environment. So here there are particular counters and you're not getting confused. There are numbers given. So it's actually we are really generally for interviews you're very tensed, but this is a very nice environment. मामोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गिमाचे दीस येतकीर बांय उसपवप ही आमची परंपरा. उदकाचो उणाव जावचो ना म्हणून मांद्रे गांवांत ही खंडीत जाल्ली परंपरा परत सुरू केल्या. गिमाच्या दिसांनी नळाक उदक सारकें येना आनी टँकरांची वाट पळयत रावचें पडटा. गांवच्यो बांयो मात कुसून गेल्यात. देखून सोशल मिडियाचेर फुडाकार घेवन गांवच्या सुशिक्षीत तरणाट्यांनी कितें केलें तें पळयात. मांद्रेचो उमेदी तरणाटो ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकारान ते खातीर व्हॉट्सॅपाचेर मांद्रे पाणी प्रकल्प म्हणून एक ग्रुप केल्लो. गांवचो तरणाटो सरपंच प्रदीप हडपडकारान ताका रोखडोच प्रतिसाद दिलो. निवृत्त पोलीस अधिकारी उमेश गांवकरय मुखार सरलो. पयलीं तांणी हातांत घेतली सरपंचाच्या ओसकडे वाड्यावेली देवस्थानाची भौशीक बाय. देवले बायंत घातलो खवदळ आनी काडलो सगळो रेबो आनी चिकल भायर. तयार केली बाय उदक पिवपाक. आतां ही मोहीम ते पुराय गांवभर पातळयतले. जमता तितल्यो बायो उपशितले आनी निवळ करतले. आनी हातूंतल्यान गोंयच्या हेर गांवांतल्या तरणाट्यांनी स्फूर्त घेत जाल्यार कितलेशेच कडेन उदका खातीर तळतळचें पडचें ना. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
ओपा प्रकल्पाक जावपी उदकाची पुरवण उणी जाल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान पर्यायी व्यवस्था केल्या. कोडलेच्या मीना खणीवेल्या खणीतले उदक पंप करून ते ओपा व्हेला. उदका स्रोत खात्यान ह्या खंडपीठात 425 हॉर्स पॉवराचो पंप बसयला. एप्रिल महिन्याच्या 1 तारखेसावन हो पंप चालू केला. मे महिन्याच्या निमाणे मेरेन हो पंप चालू उरतलो. एका वराक हो पंप 1100 क्युबिक मीटर उदक पंप करता, जाल्यार दिसाक 20,000 क्युबिक मीटर उदक पंप करता. लीज रद्द जाले असले तरी सेजा गोवा कंपनीचे विजेचे कनेक्शन अजून थंय आसा. तांणी तांकां ही वीज वापरपाक दिल्या. आमकां WRDन रिक्वेस्ट केलो की तांकां ओपा उदक शॉर्टेज जालो म्हणून, सो तेणी एज पर द रिक्वेस्ट तेणी हांगा हाडून पंप बसयल्लो आसा. हो पंप अरावंड 425 HP पंप आसा आनी हो पंप अरावंड डिस्चार्ज 1100 क्युबिक मिटर्स पर आवर करता. आनी हो पंप आतां एप्रिलाच्या 1 तारखेच्यान चालू केल्लो आसा तेणी, आनी म्हाका दिसता हो पंप आनीक मेचे एंड म्हणल्यार चलतलो. आमचे कडेन हांगा सफिशियंट उदक आसा पंप करपाक. कितले क्युबिक वतात पर डे अरावंड 20,000 क्युबिक मिटर्स उदक पंप करतात. पण तुम्ही एक पावस पर तुमचे कडेन कॅपॅसिटी आसतली? आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा, उदक तितलें आसा, उदकाची कांय प्रॉब्लेम ना. खूब उदकाची टंचाई आसा, पूण टंचाई बरोबर गोंयाक उदकाचो खूब सांठो आसा, पूण ताजो उपयोग जायना. ताचे बदला सेजा गोवाचो हो पीठ हांगच्यान सद्याक दिसाक हजारांनी MLD उदक ओपा हांगा जे सोडटा आनी तें उदक नॉर्थ गोवाक सप्लाय करता. असोच गोंया भितर अनेक कडेन पीठ आसा ज्या उदकाक खूब स्टॉक आसा, तो आमकां पावस पुरतो गोंया भितर आनी सगळे घरांक 24 आवर्स उदक दिवपाचो इतलो सांठो आसा. WRDन हो स्टेप घेवन सेजा गोवा वेदांता कडेन रिक्वेस्ट करून हें उदक पंपींग करपाक लायलें आनी हें पंपींग करून आज ओपा वता. अशें जर WRDन तर सगळे पिठांचेर उदक जर परतून काडून तर सगळे तर भायर काडून ते पर्टिक्युलर ते ओपा जावं ते प्लांटांनी पावयलें जाल्यार गोंयाक उदकाचो कसलीच टंचाई जावपाना. गोवा 360 प्रहर सावर्डेकर, कोडली, सावर्डेच्यान. पद्मश्री फावो जाल्ल्या पंडित तुळशीदास बोरकाराच्या यादी खातीर मडगांवच्या रवींद्र भवनान फुडाकार घेतला. तांची स्मृती जागोवपाक पयलें संगीत संमेलन 12 मेक मडगांवां जातलें. तातूंत गोंयचे तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यावेले शास्त्रीय गायक आनी वादक आपली कला सादर करतले. बोरयेची समर्थ संगीत सांस्कृतिक संस्था आणि मडगांव रवींद्र भवन हांच्या जोडपालवान दिसभराचे हे संमेलन मडगांवा रवींद्र भवनात जातले. सकाळी 9:30 वरांचेर जयपूर घराण्याचे ज्येष्ठ गायक दिनकर पणशीकर हांचे हस्तुकी ह्या संमेलनाचे उक्तावण जातले. ह्या वेळार फोंडेचे नामनेचे उद्देजक संदीप खांडेपारकार हे हजर आसतले. हे विशीं सविस्तर माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत नायकान दिली. पहिले सकाळ फुडें 10 वरांचेर गोंयचो उभरतो कलाकार दत्तराज म्हाळसी हार्मोनियमा भितर ताजो परफॉर्मन्स जातलो. तो कला सादर करतलो, आपली पेश करतलो 1 वरा खातीर. 11 वरांचेर गौरी भट्ट परते एक उभरते कलाकार गायना भितरले ते आपली गायकी सादर करतले. आनीक 12 वरांचेर डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहकारी जे स्वता एक गुरू आसात, स्वता शिकयतात म्युजिका भितर, तांणी PhD केल्ली आसा. दनपारच्या ब्रेका नंतर सांजचे 3:30 वरांचेर स्वानंदी निस्सीम सडोलीकर कोल्हापूरची हिजे गायन जातले. 4:30 वरांचेर गौरीश तळवलकर हो जो एक मुखेल आयोजकय बी आसा, तो स्वता ह्या मैफली भितर आपले गायन सादर करतलो 1 वरा खातीर. 5:30 वरांचेर नामांकीत कलाकार सुधांशू कुलकर्णी, डॉक्टर सुधांशू कुलकर्णी आणि श्री सालंग कुलकर्णी बेळगांव हांचे संवादिनी सहवादन आसतले. हो एक वेगळो अभिनव प्रयोग की दोगी जाण बरोबर सहवादन संवादिनीचे ते आसतले. आनीक 6:30 वरांचेर पंडित दिनकर पणशीकर जे उद्घाटक म्हूण आयलात येतले, ते स्वता गायन सादर करतले ह्या कार्यावळी भितर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शिरगांवच्या फामाद जात्रेक बेरेस्तारच्यान सुरवात जाता. हे फाटभुंयेर शिरगांवच्या मुळाव्या सरकारी शाळेन जात्रे खातीर आयिल्ल्या फेरीवाल्यां मदीं वचून जागृताय केली. तशेंच फेरीवाल्यांनी प्लास्टीक पिशव्यांचो वापर करचो न्ही हे खातीर शाळेच्या भुरग्यांनी तयार केल्ल्यो कागदाच्यो पिशव्यो तांकां वाटल्यो. हे जागृताय मोहिमेत शाळेच्या विद्यार्थ्यांसहित शिक्षकांनी वांटो घेतिल्लो. विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्यो सुमार 5,000 कागदाच्यो पिशव्यो फेरीवाल्यांक तांणी फुकट वाटल्यो. शाळेची शिक्षक स्फूर्ती मांद्रेकरान हे विशीं अदीक माहिती दिली. म्हजें नांव स्फूर्ती रामचंद्र मांद्रेकर. हांव शिरगांवा सरकारी प्राथमीक शाळा शिरगांव हांगासर हांव शिकयतां. आनी आमी गेल्या वर्सा जात्रेक आमच्या खुबश्यो
पिशव्यो बी जाता सगळे कडेन. आतां सद्या स्वच्छ भारत अभियान चालू आसा आनी त्या हेज्या प्रमाणे आमी ते ज्यो कचरो जाता आनी प्लास्टिकच्या पिशवांचो जो वापर जाता तो कमी करपा खातीर आमच्या शाळेन गेल्या वर्सा 5000 पिशव्यो केल्ल्यो आनी ह्या वर्साय आमी भुरग्यांनी आमच्या 5000 पिशव्यो केल्या. त्यो आमी सगळ्यांक फुकट वाडटा. तर आमकां लोकांक अशें सांगन दिसता की प्लास्टीक हें आमच्या आरोग्या खातीर वायट, ते आमी करचे न्ही, वापरचे न्ही जास्त करून. आनी तेजो जो वापर करता तेतून गांवांचें पर्यावरणूय बिगडटा. तर हें पर्यावरण राखपा खातीर सगळ्यांनी वांटो आपलो घेवचो आनी बरे भशेन जात्रा जावची आनी जो कचरो जाता तो कमी जावचो, हो आमचो उद्देश. शिरगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंती निमतान कला उन्मेष संस्थेन छत्रपती संभाजी राजा नाटकाचे आयोजन केला. मंगळारा 14 तारखेर हे नाटक दिवचलच्या मठ मंदिर देवळाच्या सभाघरांत जातलें. दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत संस्थेचो वांगडी दिलीप धारगळकरान ह्या विशयी माहिती दिली. ह्या वेळार नाटकाचो लेखक आनी दिग्दर्शक नरेश कडकडे, संभाजीची भूमिका साकारपी गिरीश कळंगुटकार हजर आशिल्लो. छत्रपती संभाजी महाराजांची जयंतीचे औचित्य धरून येता ते 14 मेक एक व्हडलें भव्य दिव्य अशें नाटक दिवचलच्या रंगमंचाचेर घडटा. ज्या नाटकाचे जे आसा पळय ते लेखन आनी दिग्दर्शन नरेश आनंद कडकडे हांणी केल्लें आसा. 14 तारखेचो भव्य दिव्य जो आसा पळय तो प्रयोग सादर जावपाचो आसा. ह्या नाटकाची खासियत म्हटल्यार जे आसा बुजुर्ग नाट्यकर्मी ज्यांच्यांनी नाट्य क्षेत्र दिवचल गोंया भायरूय गाजयला असे बुजुर्ग जे आसा पळय ते अनेक नाट्य कलाकार आसात. त्याच बरोबर तरण्या जे आसा रक्ताचे अशे जे आसा तरणाटे पिळगेतले जे आसा समर्थपणे नेतृत्व करणारे अशे दिग्दर्शक नाट्य जे आसा पळय ते कर्मी ह्या हितून जे आसा भाग घेतात. हे जे नाटक आसा तातूंत महिला ज्यो आसा तांच्यांनी उत्कृश्ट अशी आपली भूमिका केल्ल्यो आसा. आमचे स्पेशली आमच्या मदीं जे आसा ते शिरीष कळंगुटकर हे संभाजी महाराजाची भूमिका सादर करता. त्याच प्रमाणे आमचे शिवराम फळारी हे आमचे नाटकान हंबीरराव ही नाटक भूमिका सादर करता. हांव औरंगजेब करता. त्याच प्रमाणे आमचे प्राध्यापक दिलीप धारगळकर हे असद खान ही भूमिका सादर करता. एक स्पेशलिटी म्हणजे नाटकाची, हे नाटक सगळे लाईव्ह नाटक जरी असले तर फाटले जे बॅकग्राऊंड जे सगळे आसा ते स्क्रिनाचेर दाखयले वतले. जेणे करून दरबार बी हे सगळे स्क्रिनाचेर आसतले, लाईव्ह स्क्रिनाचेर आसतले. आणि हे स्क्रिनांसून एक स्पेशलिटी अशी आसा की ह्या स्क्रिनांसून शेवटच्या सिनान प्रत्यक्ष संभाजी महाराज ही स्क्रीन स्प्लिट जावन संभाजी महाराज सगळ्यांच्या समोर चलत येतलो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.